Hymn number 823. Povitramci soba, urci deva mondi, deva roktangeli, ekut smoga fami, amci mona suntosta. Amci calza murgota, amci tona ullasta, soy, sorbe spora. Amci mona suntosta, amci calza murgota. Amci tona ullasta, soy, sorbe spora. Soglia ekut civit, soglia ekut papui, sogli devo सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. ह्या आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून लेस्टर क्लेवन आनी स्टेफिना फेर्नांडीस हांच्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवं. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या झेवियर केपिलाय आनी एलिस डिकुन्या हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात, दुयेंत जाल्लीं आसात, भोव करून कोवीड-19 हे पिडेन तांकां सगल्यांक पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. तेच बरोबर मागुया ह्या दिसांनी आमचे टॅक्सी चलोवपी भाव आनी तांच्यो फामिली एजिटेशन करतात ते सगळें बरे भशेन जावंक आनी सरकारान तांचो उलो आयकून घेवंक तांचेय पासत मागुया. आमच्या शेतकामत्यां पासत मागुया जे आजून पासून दिल्ली आपलें एजिटेशन करतात तांचेय पासत मागुया. आनी आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, सोत उलोवप एकदम गरजेचें आनी त्याहून चड सोत आमी कशे भाशेन उलयता हें अदीक गरजेचें. आनी जरी तर आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेजूचे शिकवणेन हें सोत उलयत जाल्यार तें केन्नाच चुकीचें जावपाक शकना. ह्या पासत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी सदांच सोत उलोवंक मुखार आसूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी देवाक कुशीन दवरून आमी सोत उलोवपी म्हणून समजल्या आनी बेस्तींच घडये केस्तांवां केल्या. असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बो काकलुत्सरा देवा, पास्कांचो गूट समरंबून
आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडूंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. दोन बुद्धाच्या इतिहासा वेलें वाचप. दोन बुतांक महादोन सोबे मुखार हाडटोच महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिटकावणी दिल्ली, तरी तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजालेम शार भरलां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोर्तिपाल करून पेद्रून आनी दोन भुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमकोडावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडणेचे आमी गोवाय आसाव आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळचोल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचें चडशीं सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशाक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तोमास, म्हाका पडयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पडे नासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नान दातारा जुवावान आपल्या शिसांक म्हणलें, जो वयर तावन येता तो सगळ्याहून व्हरतो. जो प्रितुमेंतलो उपजता तो प्रितुमेचो आनी ताचें उलोवणें प्रितुमेचें. जो स्वर्गार तावन येता तो सगळ्याहून व्हरतो.
आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाचीं उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पुताचेर भावार्थ दवरता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर भावार्थ दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना. पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. रिशा भाव भयणीनो, सोत, साक्षी, विटनस हीं उतरां आमकां जायतीं उजार जातात आमच्या जिवितांत. भोव करून आमी जेन्ना एकामेका लागीं उलयता वो एकामेका लागीं कन्फ्रंटेशन करता आनी हें उलोवप वो हें कन्फ्रंटेशन जाता भोव करून जेन्ना वस्तू बिगडटात, सारक्यो ना, थाऱ्यार ना, सिस्टमान आमचो सारको ना, तेन्ना ह्यो वस्तू घडटात. ह्या दिसांनी हें जाल्लें आमी पळयता. आमच्या गोंयांत तशेंच आख्ख्या भारतांत वेगवेगळे तरेचे प्रोटेस्ट चालू आसा. आनी हे प्रोटेस्ट कित्याक? जे कोण प्रोटेस्टर्स आसात तांकां दिसलां कितें तरी सारकें ना. आनी सारकें ना देखून घडये तांणी सरकारा लागीं मागलां वो ज्यो कंपनीज आसात तांचे लागीं मागलां की ह्यो वस्तू थाऱ्यार घाल. दुसरे वाटेन घडये सरकाराची पद्दत दुसरे भाशेन, ती घडये लोकांक मानता तसली वो लोकांक समजता तसली न्हय. आनी ह्या बोवाळान जे प्रोटेस्ट आसात ते वेगवेगळे तरेन चल्लेले आसात. तातूंत जायत्यांची नांवां पिड्ड्यार जातात, तातूंत जायत्यांक घडये मारूय पडटा, तातूंत जायत्यांक भणकोण फावो जाता. आनी हे मुवमेंट्स जे आसात, हे प्रोटेस्ट जे आसात ते बंद करपाक, ते मोडून उडोवपाक सरकार आपणाची पद्दत आसा ती वापरता. आनी हें सगळें करता आसतना गरजेचें कितें? सगळें चल्लां तेन्ना भाव भयणीनो गरजेचें तें सोत. सोत कितें? सोत खंय आसा? सोत दुसऱ्यांचें आयकल्या उपरांत जायते पावटी आमी सांडोवंक शकता. उलोवपी जायते जाण आसात, एक एकलो आपआपलें मत दिवपी असले जायते जाण आसात. पूण सोत कितें हें सारकें कोण सांगतलो हाचोय दुबाव जायत्यांच्या मनान पडलेलो आसा. कशे भाशेन जाणां जावचें? खरेंच हो मनीस सोत उलयता काय हो मनीस सोत उलयता? कशे भाशेन समजून घेवचें? कोणा फाटल्यान वचपाचें आनी कोणाक आदार करपाचो, कोणाक सपोर्ट करपाचो, कोणाक पाठिंबो दिवपाचो? हे प्रश्न, हे दुबाव जायते पावटी. आयचें देवाचें उतर भाव भयणीनो आमकां आमचें मन उजवाडायता आनी सांगता खंय आमी वचूंक जाय, कित्याचेर आमी धरून रावपाक जाय, खंय डिपेंड जावपाक जाय. पयल्या वाचपान आमी आयज आयकता बागेवन पेद्रू जेन्ना उलयता तेन्ना एक वस्त थाऱ्यार एक वस्त थावी करता. आमी आनी पवित्र आत्मो गोवाय आसा. सांगताले ते कितें? सांगताले ते हें की जेजू अभिशिक्त जावन संवसारांत आयलो, देवान ताका संवसारांत धाडलो आनी तुमी ताका खुर्सार खिडायलो. म्हणजे हो जिवीत दिवंक जो आमकां सोडवंडार आयिल्लो ताका तुमी खुर्सार खिडायलो. तोंडार सांगता पेद्रू तांकां. आनी असले वेळार ताणीय परतून विचारलें तूं आमचेर कित्याक घालता? आमकां कित्याक तूं दोशी करता? आनी असले वेळार पवित्र आत्मेच्या प्रेरणान आमी जें कितें उलयता तें पवित्र पुस्तका प्रमाणे आनी पवित्र आत्मेच्या प्रेरणान उलयता हें पेद्रून तांकां उगडापें केलें. स्वता मुखार कोणूच पवित्र आत्मेच्या स्वता मुखार कोणूच उबो रावंक शकना.
तांकां बडे धरून बोणकोणीन घातले, तांकां भायर घालपाक चिंतलें, जायतें केल्लें, पूण सोत जैतिवंत जालें. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां आयज स्नान जाता जुआंव बावतिस्त आपल्या शिसांक हो संदेश दिता. सोत खंय तावन येता? खरो सत्यवंत कोण? खरो सत्यवंत एकलोच जेजू, देवाचो पूत, अभिषेक, जो वयर तावन म्हणजे बापा तावन आयला, देवा तावन आयला. कित्याक देव म्हणल्यार सोत, देवा सवें फोट ना. आनी जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताच्यान हें जिवीत जडूंक जाता, स्वताचें जिवीत. आनी जो कोण ताचेर विस्वास दवरिना, जो कोण सोत मानिना जेजू अभिशिक्त म्हणून, जो कोण मानून घेना जेजू देवाचो पूत, सोडवणदार जावन आमकां सोडूंक आयला म्हूण, जाल्यार ताचें सवें हें जिवीत ना. आनी जो कोण ताचेर आड वेता, ह्या स्वताचेर आड वेता, तो आपणाचेरूच देवाचो क्रोध मागून घेता. देवा सवें क्रोध ना, राग ना, वो देवा सवें निसंटन ना. देव मोग. तरी आसतना जरी तर आमी मनीस हें देवाचें सोत जरी तर मानून घेना, तें समजून घेना, आमकां जाय ते भाशेन मनशाचेच नदरेन हें सगळें करूंक सोदता, तेन्ना देवाचो क्रोध आमी आपुणूच मागून घेता. देवाक आमचेर रागार जावंक जाय म्हण न्हय, पूण आमी देवाचें आसा तें घेवंक सोदिना, देखून उरफाटें आसा तें आमकां मेळटा. देखून ह्या पासून भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक गरजेचें. भोव करून जी परिस्थिती आमचे भोंवतणी आतां चालू आसा, जावं आमच्या गोंयांत, जावं आख्ख्या भारतांत, वा ह्या आख्ख्या संवसारांत जी परिस्थिती चालू आसा, आनी जे परिस्थितीन आमी जण एकलो आसा, आमचें मन उक्तापें करूंक सोदता, जाल्यार पवित्र पुस्तक उगड, जाल्यार पवित्र मिसाचे भेटेन भाग घे, जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक उलो मार. कित्याक जेजून सांगलां, जो कोण पवित्र आत्म्याचें देणें मागता ताका म्हजो बाप पवित्र आत्मो दितलोच. तर ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. भोव करून जे कोण वेगवेगळे तरेचीं आंदोलनां चलयतात, प्रोटेस्ट कोत्तात, तांकां कृपा मागुया की आपणाक जाय ते भाशेन न्हू, आपणाच्या फायद्याक न्हू, वो आपणाक कितें मेळटलें, वो फुडाराक आपणाचो कितें अजेंडा आसा म्हूण न्हय, पूण स्वता पासत उबी रावंक तांणी पवित्र आत्म्याची प्रेरणा घेवंक आनी हे भाशेन स्वताचें जैत जावंक हे भेटेंत आमी मागुया. Hymn number C38. Tuđec te gorošene, moće hatke, moće pajke, svika gula takoše. Tu zo mojmo, porkot korumu, šupko bor, sogljandiju. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा सैम ताचे पुर्विल्ले वडविके परस वर्तें करून तुवें उबारलें. उतरां वर्त्या मोगान आनी काकलुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरलें. तर आमचे जिणेन
तुजे कृपेची देणी तूंच सदांकाल सांबाळून दवर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसोरी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. मुसोरी तुका सोय सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्विदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. स्वताक गोवाय दिवंक पवित्र आत्म्याची प्रेरणा एकदम गरजेची. आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्याक सदांच उक्ती रावंक
आनी भियेनासतना सोत उलोवंक आमकां कृपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काढलेले आमची फावूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची फावूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. Hymn number D13. Gesù moria golia, Gesù sławy bolia, sorgita tu Deuloi, sodum magailoi, ole atisceli, tu cazzo congeli, tu cetai formaca, poi sorum solnaca, ole atisceli, tu cazzo congeli, tu cetai formaca, poi sorum solnaca. Jesus swadrinoca, sano aventuca, lemcona vadoli, isai bonadali, Fatima kapoi, kayan makalipoi, nanon povitroktan, tovor sodan salsa,
पळयात सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायिल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. संसार संपोपर्यंत तुमचे संगाती हांव आसां. संसार संपोपर्यंत तुमचे संगाती हांव आसां. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मा केयात ताच्या बोलान सोबते देसा सोन्या मोचे गोवा